सांगचें म्हणल्यार म्हाका कोण येयले हांगा तो सेक्युरिटी आसता पळय तेणें तो पयलो तेणें पयल्या फुडें म्हाका सांगून धाडलें लोकलांनी बाबा हांगर हें जालां मागीर सेक्युरिटी काय विचारलें सेक्युरिटीन सांगलें आपणें पयलां म्हण फुडल्यान वयताना दोनदां कितें पयलां म्हण सो पयलां म्हणटकूच मागीर हांवें समजत फॉरेस्टराक फोन केलो दुसरे दिसा फॉरेस्टर येयले ते येवन तेंच्यांनी तेंचें इन्स्पेक्शन केलें इन्स्पेक्शन करतकूच तांकां कळोन येयलें की तेचो तांकां कितें सिम्पटम्स मेवलेत आनी ते खऱ्यांनीच म्हणून तो आमचो लेपर्डूच म्हणून कळलो तांकां सो तेंच्यांनी आतां सद्याक वयर ट्रॅप बसयलेले आहा आमचे आय मीन कॅमेरा नॉट ट्रॅप सो कॅमेराचेर तर तांकां तर दिसत जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां आयजूय येतले ते सो रातचे सद्दां इन्स्पेक्शनाक येता ते आनी कॅमेराचेर दिसत जाल्यार मागीर ते ट्रॅप घालतले म्हणून सांगलां आतां पळोवया आयज रातीक तो येयलो ते येयले म्हणटा हांवूय येतलो हांगा तेन्ना मागीर फुडें कितें आहा आनी कितें अपडेट्स आहा जाल्यार तुमकां हांव सांगूंक शकता सांगचें म्हणल्यार कितें आहा लोकांनी रातचे कोण इकडल्यान येता ते मातशें सेफ्टी मेजर घेवन भोंवप चड करून ते रातचे येतात न्हू ते दिसाचें कांय येवपाचें ना सो तेणें 12 12:30 कितें पळयलां सो सांगूंक जायना न्ही इन्सिडंट केन्ना कसलेंय घडोवंक शकता कोणाची न्ही सो मातशें प्रिकॉशन घेवन रावपाचें आनी कांय गोलान मान्न थिसोर बिटवीन 12 to 12:30 एट नायट तो आमचो सेक्युरिटी गार्ड येतालो तेणें पळयलो की हो लेपर्ड एक पास्ट्रीम आनी गेट क्रॉस करून दुसऱ्या वाटेन गेलो सो आमच्या बाब बंटीन त्या हेका कोण ते फॉरेस्ट ऑफिशियल्सांक कळयलें आनी दे केम they surveyed the area and they found the paws and the waist of the leopard आणि आता थंयसर CCTV कॅमेरा घातलेले आहा so if they find any such movement they will come and put a trap over there to catch the leopard. My only request to all the residents present there to be a little cautious especially at night and don't go alone, you know. You never know, he must have gone in the forest area or he must be around there only. So my request to the residents present there to be little cautious these days. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.